आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या तितून तुमचे सगळ्यांचं स्वागत करता सगळ्यान पयलीं। आनी तुमी जाणा आसतले की गेल्या 20 तारखेक जी मिटींग जाली, की 18 तारखेक जी मिटींग जाल्ली ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशनाच्या बॅनरा सकयल, आनी थंय आमी एक टॅक्सीची ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या दिसा। आनी त्या प्रमाणे नवी कमिटी काडून बी टॅक्सीचे जे विशय हातीन घेवपाचो आमचो जो एक आमी हातीन घेतलेले आहा सगळे, त्या प्रमाणे आमी त्या दिसा ठरयल्ले की टॅक्सीचे जो पळय आतां प्राधान्यान पळय जो विशय सतावणूक करता सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक मिटराचो, त्या मिटराचेर फुडें कितें तरी कार्यवाही करची अशी सगळ्यांची मागणी आहा। तुमी मिटर आमी बसोवचे ना असो सगळ्यांनी ठराव त्या दिसा घेतलेलो। जवळ जवळ 400-500 टॅक्सी मालक उपस्थित आसलेले, त्यांच्या ठराव घेतलेलो। त्या प्रमाणे आमी कायदेशीर स्वरुपान जे कितें मांडपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा सरकारा कडेन, ती काल आमी सरकाराक नोटीस दिल्लेली आसा की विविध मुद्दे जे सरकारान तेचेर विचार करूंक ना। हेच्या पयलीं जेन्ना मिटर पळय जेन्ना लायला तेन्ना तेचेर सरकारान विचार करूंक ना, आनी ते मुद्दे जे आहात ते आमी कालच्या नोटिसीन सगळे घातल्या। काही मुद्दे तुमकां ते ब्रीफ करता की तेचेर सरकारान विचार करचो अशी आमी तितून मागणी केल्या। जवळ जवळ एक 7 दिसाचो आमी टायम दिला सरकाराक आनी तितून विचार करचो अशी मागणी आमी केल्ली आहा। तितून सगळ्यान पयलीं आमी कितें केलां की जो रूल 140 पळय जो एमेंड केला तो इमिजिएटली रिवर्ट बॅक करचो सरकारान, ही आमी मागणी केल्ली आसा हांगासर। सगळ्यान पयली मागणी आमची जी आहा ती रिवर्ट बॅक करपाक 140 रूल। दुसरें म्हणजे TTA पळय ही हो मुद्दो खंयच्यान स्टार्ट जालो त्या संदर्भान आमी आमच्या नोटिसीन कालच्या सगळे घातलेले आहा की हो मिटराचो प्रश्न खंयच्यान स्टार्ट जाला की ट्रॅव्हल टुरिजम एसोसिएशन ऑफ गोवा यांच्यांनी हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केले आनी तितून एलिगेशन केले की टॅक्सी ऑपरेटर दे आर चार्जिंग एक्झॉर्बिटंट फेअर फ्रॉम द ट्युरिस्ट अँड टार्निशिंग द नेम ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। म्हणजे भाडे हवाच्या सवा वसूल करता लोकां कडसून, ट्युरिस्ट किंवा जनरल पब्लीक, आनी तेंच्या गोंयचें नांव इमेज पिड्ड्यार करता असो आरोप आसलो हितून। आश्चर्यजनक म्हणजे जेन्ना गोवा मायल्स हाडले तेन्ना आमी मागले हेच्या फाटलें कारण कितें काय म्हणून, थंयसरूय आमी सेम रिजन दिलो। आनी प्रत्येक फावटी टॅक्सी मालकांच्या संदर्भान जो निर्णय घेता सरकार किंवा वाहतूक खातें, प्रत्येक फावटी बरोवन दिले वयता की ते इमेज पिड्ड्यार करता, ते ओव्हरचार्जींग करता। आतां प्रश्न उपस्थितीत जाता हांगासर आमी उपस्थितीत केला ह्या नोटिसींतल्यान की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन कितल्यो क्वांटम ऑफ कंप्लेंट पावल्या, ट्युरिस्टाच्यो किंवा जनरल पब्लिकेच्यो कितल्यो कंप्लेनी पावल्यो, कितल्यो एक्शन घेतले, तेचेर कितल्यो एक्शनी घेतल्या टॅक्सीवाल्यांचेर की ओव्हरचार्जींग करता म्हणून। हेचेर तेंच्यांनी स्टॅटिस्टीक दिल्या काय म्हणून प्रेसाक दिल्या किंवा टॅक्सी एसोसिएशन जे आहा तांकां स्टॅटिस्टीक दिल्या किंवा व्हायट पेपर कितें तरी रिलीज केला, हेचें स्पश्टीकरण आमी मागलेलें आहा हितून एक मुद्दो। दुसरें म्हणजे आयज वाहतूक खात्यान ही एक्शन घेवंक ना ती घेवंक ना, म्हणजे कंप्लेंट बी कांयच येनासल्यो। हांगासर हो सगळो डाव तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न केला। आनी आश्चर्यजनक म्हणजे वाहतूक खातें अचानक वयता त्या पेटिशनान नोटीस येयल्लेल्या कारणान कोर्टान वयता आनी स्वता बरोवन दिता की आमी हो विशय पळय जो आहा ओव्हरचार्जींग करप, फेर चड घेवप, हो सोंपोवपाक लागून आमी एफिडेवीट घालता। अत्यंत दुर्दैवी असो प्रकार, म्हणजे कोणाकूच न विचारता काय करिनासतना हे स्वता एफिडेवीट घालता की आमी हो विशय सोंपोवपाक लागून आमी मिटर बसोवपाचो निर्णय घेता म्हणून। त्या प्रमाणे वाहतूक खातें विचार सुद्दां करिना की ऑलरेडी मिटर पळय जो आहा हो येलो ब्लॅक टॅक्सींक गोंय राज्यान फिट केल्लो आसा कितल्याच तेंपा पासून, पोर्तुगीज टायमा पासून आतां हो मिटर फिट केल्लो आहा गाडयेन। एजीटी गाडयो ज्यो आहा तांकां फिट केल्लो आसा, पुणून ते बाबा चलता कितले पर्यंत, लोक तेचो कितलो पर्यंत वापर करता, त्या गाडयांनी भोंवणारे लोक कितल्यो टॅक्सी त्या मिटराचेर चलता हेचो सुद्दां वाहतूक खात्यान आढावो न घेता हे एफिडेवीट थंयसर फायल केले गेले।
हो अत्यंत दुर्दैवाचो आणि निषेध करण्यासारखो निर्णय. आता ह्या पेटिशन पेंडींग आहा म्हणून खंय तरी पब्लीक नोटीस पयर इश्यू केली वयता. तितून कितें म्हणटा की 0 एंडिंगान आनी 1 नंबर एंडिंगान जे पयर नंबर दिल्या गेल्या तांकां 24 तारखे पयलीं तांच्यांनी मिटर बसोवपाचो अशें म्हणटा हांगासर. आतां ह्या पेटिशनाक लागून गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 पळय आहा 140 आनी ताका सब रूल 3 आहा तो हेंच्यांनी हांगासर कोणाक विश्वासान न घेता एमेंड केला. तसोच हाका हांगासर घातले गेला की एवरी मोटर कॅब फ्लायींग इन द स्टेट ऑफ गोवा मॅन्डेटरी टू इन्स्टॉल डिजिटल फेर मिटर असो एमेंड करून हांगासर घेतलेलो आहा. कोणाकूच कॉन्फिडन्सान न घेता तेचेर घेतलेलो आहा. तशीच ट्युरिस्ट टॅक्सी पळय आहा तांकां कायद्यान सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट मोटर व्हेकल रूल पळय आहा 1989 त्या रुलान रूल 82 पळय आहा तितून डिफायन केल्ली आहा की ऑल इंडिया ट्युरिस्ट टॅक्सी जो प्रकार आहा तेजे परमीट कशें आसतले वेगवेगळे सगळे डेफिनेशन थंय मेन्शन केल्ले आहा. आनी त्या प्रमाणे ऑल ओवर इंडिया आख्ख्या इंडियेक आजून पर्यंत खंयच्याच स्टेटीन मुद्दम नमूद करता की मिटर हो प्रकार ऑल इंडिया ट्युरिस्ट टॅक्सी पळय जी परमिटां इश्यू केल्या ताका मिटर बसयल्लो ना. गोंय राज्य हे एमेंड करपाक म्हणजे हुकुमशाहीन हो निर्णय घेवपाक पयले राज्य ठरलेले आहा. तशेंच रूल जो पळय हांवें सांगलें आतां 140 कॉन्फिडन्सान कोणाकूच घेवंक ना कोणाकूच कळोवंक ना त्या वेळाचेर. आतां जश्यो पब्लीक नोटिसो घालता तशी पब्लीक नोटिसूय घालूंक ना किंवा कोणाक आपुणूय व्हरून तेचेर विचार करिनासतना हे डिसिजन घेतलेलें आसा. तशेंच ट्युरिस्ट टॅक्सी जी आहा ही गोंया भायर 3 स्टेट परमीट आसलेल्या कारणान खंयच्याय टायमार जर तिका भाडें येयलें जाल्यार ती वेगवेगळ्या स्टेटीन वयता. तेन्ना वाहतूक खात्या कडेन आयज कसलेंच स्पश्टीकरण ना की बाबा गोंया भायर वयताना मिटर कितें खंयच्या रेटीचेर फेर घेवप. आयज आमी कदंबाचें उदाहरण हांगासर दिता. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाची इंटरस्टेट जी बस आहा स्टेज कॅरीज चलता ती बांदा क्रॉस केली काय महाराष्ट्राचे फेर कलेक्ट करता. केरी क्रॉस केले काय कर्नाटकाचे फेर कलेक्ट करता. मोलेचे क्रॉस केले कर्नाटकाचे फेर. पोळे क्रॉस केले कर्नाटकाचे फेर कलेक्ट करता. तर हांगासर हेंच्यांनी नोटिफिकेशन किंवा जो कायदो केला तितून कांयच म्हणूंक ना की टॅक्सीवालो जेन्ना भायर वयतलो तेन्ना खंयचे फेर कलेक्ट करतलो. आनी एका वाटेन पॅनीक बटन हाडटा. गोंया भायर सावंतवाडी पावल्या उपरांत जर कस्टमराक जर त्रास करपाक जाय टॅक्सीवाल्याक फाल्यां तो पॅनीक बटन दामतलो कंप्लेन रजिस्टर करतले आनी तेचे कडेन उत्तर मागतले फाल्यां म्हणटले तुजें परमीट कॅन्सल करता. ही सगळी कारवायेची फुडें धमकी दिली वयतली. पूण हेचेर खंय तरी आमी स्पश्टीकरण मागलां. आतां रूल 40 पळय आहा पळय तितून फक्त टॅक्सी फेर मिटर पळय डिजिटल फेर मिटर हेचेर एमेंड केल्ले आहा. आनी पॅनीक बटन आनी व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस हो पळय येयला हो कंप्लीट डिफरंट एपिसोड आहा. आतां रूल 140च्या प्रमाणे डिजिटल टॅक्सी फेर मिटर येता आनी पॅनीक बटन आनी आमचो हे पळय आहा व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस पळय 125H रूल पळय आहा सेंट्रल मोटर व्हेकल रुलाचो तेच्या अंडर येता. आयज हांगासर हो सगळे पळय कितें आहा मिटर प्रिंटर व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस आनी हे सगळे पॅकेज करून बॉक्सान घालून खंय तरी 11,200 रुपयांक विकपाचो प्रयत्न हेंच्यांनी आयज चलयल्लो आसा. एकूच कंपनी अपॉयंट केल्ली आहा. हेच्या फाटल्यान खंय तरी कमिशन खावपाचो प्रयत्न चल्लेलो आहा. आनी एकूच कंपनी सुप्रीम कोर्टाची पळय ऑर्डर आहा की कॉम्पिटिशन जावचें आनी चडान चड कंपनी एम्पॅनल तुमी करपाक जायो आनी कस्टमर जे पळय आहा तांकां खंय तरी बेनिफीट दिवपाक जाय. ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें हांगा टोटल हेंच्यांनी वायलेशन केल्लेलें आहा. ताकाय आमी आक्षेप घेतलेलो आहा. आनी जो पॅकेज वदेण्या फाटलो पळय हेतू जो आहा वाहतूक मंत्र्याचो हेचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत जाता. तर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत कशें जाता की फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता सगळे की जे पळय हें आसा कोवीड सिच्युएशन आहा सद्या राज्यान आनी कोविडाक लागून हेल्थ डिपार्टमेंटान होम सॉल्युशन किट वाटले. तितून डोलो आनी कितें थर्मामिटर
मागीर तुजें म्हणजे आनी कसलें रे ऑक्सिमिटर हे सगळें घालून एक पॅकेज खंय सगळ्या लोकांक दिली गेली. म्हणटकूच तेचेर मुख्यमंत्र्यान आपलोय फोटो घातलो, हेल्थ मिनिस्टरान आपलोय फोटो घातलो. पण हें पळोवन म्हाका दिसता मोविन गुदिन्हो बरोच प्रोत्साहीत जालो. ताकाय दिसलें की आपणूय वाहतूक खात्या मार्फत कितें करचें. तेणी आतां हांगासर पॅकेज ही आतां हाडल्या सगळी. म्हणून हांगासर टोटल रूल जे पळय हेंच्यांनी एमेंड केल्या तेचे टोटल वायोलेशन आहा कितें. आनी दुसरो मुद्दो हेचेर फुडें वयताना की आतां जेन्ना नोटिफिकेशन हे सगळे एमेंडमेंट बी केला तेचेर गोंय राज्या भायल्यो ज्यो गाडयो फाल्यां गोंयांत येता तेचेर कितें प्रश्न केला, तेचेर कितें विचार हेंच्यांनी केला की मिटर फाल्यां ज्यो सगळ्यो टॅक्सी ट्युरिस्ट टॅक्सी गोंयांत येतल्यो तांकां एलाव करतले काय बॉर्डरीचेर आडयतले, स्टॉप करतले, हे खंयच मेन्शन केल्लेलें ना. तशेंच आयज सांगपाक सोदता हो एक मुद्दो आमी नमूद केला की 18 म्हयने जाले आयज सगळ्यांचे धंदे ह्या सरकारान बंद दवरलेले आहा. पॅन्डेमिकाक लागून वेळोवेळी कर्फ्यू लायला, सगळे धंदे बंद केल्लेले आसा. हांगासर आयज टॅक्सी जर रस्त्यार हाडटलो फाल्यां जेन्ना पॅन्डेमीक काबार जातले, सिच्युएशन नॉर्मलायज जातले तेन्ना जर ताका पासिंग आहा, पेंटींग आहा, हो सगळो खर्च आहा, इन्शुरन्स आहा, मॅकॅनिकल वर्क आहा गाडयेचो. म्हणून हे सगळे करपाक लागून पयशांची आवश्यकता. आनी आयज परिस्थिती इन्कम नासलेल्या कारणान अगदी सगळी हालाकीची परिस्थिती प्रत्येक टॅक्सी मालकाचेर येयला. शेवटी टॅक्सी मालक हो कोण पयशाकार आहा तो टॅक्सी घेयना, जो कोण कमी शिक्षण आहा किंवा जाका नोकरी मेळोंक ना किंवा ताका जो अनएम्प्लॉयड आहा सरकारा कडेन नोकरी मेळना तो ह्या टॅक्सी वेवसायान येयल्लो आसा. आनी ह्या वेवसायान येवन ताका भुरगीं आहा खंय तरी आयज ऑनलायन शिक्षणाची सगळे कडेन तयारी चल्ल्या. त्या टॅक्सीवाल्याकूय आपल्या भुरग्यांचे जे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करचे पडटा. जर इन्कमाचेंच कांय साधन नासलेल्या कारणान तो हे खंयच्यान करतलो हेचो ह्या सरकाराक कांयच सोयर सुतक ना अशें हांगासर दिसून येता. शेवटी आमी डिमांड केला हितून की 140 रूल जो आहा हो टोटल जाता तितल्या बेगीन सगळो फाटी घेवचो. हे रिप्रेजेंटेशन आहा ते रिप्रेजेंटेशनाचेर सोल्युशन काडीसर सरकारा परत सारकें सांगता ह्या रिप्रेजेंटेशनाचेर सरकारान इमिजिएटली विचार करचो 7 दिसां भितर. तो पर्यंत 24 तारखेक जे फोर्सिबली पब्लीक नोटीस काडल्यात तेचे स्टेटस को दवरचो अशी आमी मागणी केल्या. जे कोणाचे एजीटी करपाच्यो गाडयो प्रोसेस स्टार्ट केला तो इमिजिएटली चालू करून दिवचो किंवा कोणाची पासिंगां आडयल्या येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहात तांकां मिटर फिट करपाचो नवो मिटर फिट करपाक लायता ते स्थगीत दवरपाचे. ही सगळी आमी हितूनसून हे केल्या मागणी केल्ली. आतां काल हांवें मोविन गुदिन्होची प्रेस पळयली. प्रेस पळयता एक आमकां आश्चर्य जालें हांगासर कितें की तुमी जाणा आसतले की टीव्हीचेर बी एक एडवर्टायज येता उठा उठा पाड जाली मोती स्नानाची वेळ जाली. म्हणजे ही एडवर्टायज हरशी मोती शाबणाची आसता. म्हणून तिच्या फाटलो हेतू कितें आसता की दिवाळी लागीं पावली म्हणून आमकां तेचो हेतू कळटा. म्हणून काल जो मोविन पळय प्रेसान उलयता रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की मिटर ना जाल्यार जाता पूण वचून पयशे भरलेली रिसीट तरी सगळ्यांनी काडची. हे पळोवन आनी तो डायरेक्टर पळय ज्यो पब्लीक नोटिसो पळय घालता ते पळोवन खंय तरी दिसता की मोविन गुदिन्होचो विचार आयज चालू आहा की उठा उठा मिटर बसवा. आमची कमिशन घाण्याची वेळ आली कितें आनी कमिशन घेवन निवडणूक लडोवण्याची वेळ आली अशें हेंच्या तकलेन खंय तरी चल्लेले आहा. ते विचार हेंच्यांनी त्वरीत बंद करचे. सामान्य टॅक्सीवाले जे कमिशन खावपाचे विचार आहा तो बंद करचो. जाता तितले एम्पॅनल करून टॅक्सी मिटर जर बसयतलेच जाल्यार जाता तितल्यो चड कंपनी हाडच्यो आनी कॉम्पिटिशन करचें मार्केटान अशी हितूनच्यान मागणी केल्या. आनी शेवटी सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक परत एकदां आवाहन करता अपील करता की कोणी पॅनीक जावचें न्हू, कोणी भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्याचो डायलॉग भिवपाची गरज ना. कोणी कितें 24 तारखेक जे पळय कितें फिटमेंट फोर्सिबली पळय लागू केला नोटीस केल्या तेचेर आमी स्टेटस को मागलेलो आहा, तेजेर स्टे मागलेली आहा आनी ज्या नोटीसीर चर्चा करून मागलेली आहा. तेन्ना तुमी मिटर बसोवपाक घाई करपाची ना. कोणी कायद्याच्या दृश्टीन हांवें सांगलां हेच्या पयलीं की आमकां खंयसरूय वयचें पडलें, कोर्टाक वयचें पडलें, कितें वयचें पडलें आमची फूल तयारी आहा. पूण आमी न्यायालयीन लढो दिवपाचो जालो किंवा आनी खंयच्या रितीन लोकशाहीच्या मार्गान लढो दिवपाचो जालो आमची फूल तयारी आसतली.
तुमकां कितें विचारपाचें विचार. तुमकां जाय आनी दुसरें कॉम्पिटिशन मिटर आनी कोण हाडलेले ना मिटर बसोवपाकूच टोटल विरोध आहा. पूण आतां कित्याक जे सरकारान एकूच कंपनी हें केल्या एपॉयंट केल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें कशें वायोलेशन केलें वयता आनी कमिशन खाण्याचो कसो प्रयत्न चल्ला तेच्या हें घालता उजेड घालता तेचेर टोटल आमकां ते एम्पेनल सुद्दां करपाक नाका आनी नाका कित्याक ट्युरिस्ट व्हेकल जे आहा पळय डेफिनेशन तुमकां सांगलें रूल हितून पळय डिफायन केल्ली आहा ती ओवर रूल करपाक शकना. मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा सेंट्रलाचो तो गोवा सरकार ओवर रूल करपाक शकना आनी हेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें करतना सगळें. ताका लागून टोटल कॉन्सेप्टूच आहा तेचेर टोटल विरोध आहा. पण सावंतकर आता तेंच्यांनी सांगला की ऑलरेडी डिजिटल मीटर ना जाल्यार तुमची परमिटां रिन्यू जावची ना. जर तर कोण तो गाडी घेवन रस्त्यार येतलो तेचेर कारवाय जातली तेन्ना तुमी कितें करतले? कोणाचेर न्हू पळय कितें आसा तेंच्यांनी कितें सांगलां की जर कोण बसयना परमिटां सस्पेंड करतले म्हणून. आमी तांकां अपील करता न्हू कर न्हू कर परमिटां सस्पेंड कर. आमी स्वागत करता प्रायवेट गाडयो करून दवरता. रेव्हेन्यू लॉस आमकां जावचो ना सरकाराकूच जातलो. आयज आमचो रेव्हेन्यू कित्याक एक गाडी रजिस्ट्रेशन पासिंगेची वर्साची फी मागीर सगळे बाकीचे टॅक्सीस जे आमी भरता ऑथोरायजेशन भरता आनी कितें भरता हो सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस जातलो. आमचो प्रश्न न्हू सरकारान विचार करूंक जावो. आमी लोकशाही मार्गान हे पेपर वर्क सरकारा कडेन करता सरकारानूय लोकशाही मार्गानूच आमचे कडेन उलोवपाक येवंक जाय. म्हणजे तुम्ही जर तर परमिटां सस्पेंड केल्यार तुम्ही प्रायवेट गाडी करून चलयतले? चलयतले काय ना हो मागिल्लो विशय. प्रायवेट करपाची तयारी दवरल्या सगळ्यांनी कित्याक आनीक उपाय ना न्हू पर्याय ना. सरकार जर आमकां बेकार करपाक सोदता अवश्य करूनी मागीर नोकरी मागोवंक शकता आमी सरकारा कडेन येवन बसपाचें मुख्यमंत्र्याच्या दारान नोकरी दी म्हणून. हायकोर्ट ऑर्डर न्हू ती सावंतकर. हायकोर्ट ऑर्डर न्हू हांवें स्पश्ट केला न्हू. हायकोर्टान पेटिशन घातलेले तितून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान वचून एफिडेवीट घातला की आमी हो इश्यू सॉल्व करता कितें करून मिटर लावन. म्हणून हांव तुका ताका लागून सांगलें न्हू की कंप्लेनी जर येयल्या वाहतूक खात्या कडेन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन एक्शन कितली घेतली कितल्या जाणांचेर घेतली. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हायकोर्टाक जागे केल्या कितें ते हेजेर आमी करता म्हणून. हय हय एफिडेवीट आहा न्हू आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा मरे. एफिडेवीट हेंच्यांनी घातला वचून की आमी हो मिटर बसयता आनी काबार करता. मागीर हायकोर्टान विचारलें मिटर कसो बसतलो ट्युरिस्ट टॅक्सीक बसून ऑल ओवर इंडिया जर ना तुमी कसो बसयतले. मागीर हेंच्यांनी तकली चलयल्या आनी 140 रूल जो पळय गोवा रुलांतलो तो एमेंड केला आनी मिटर बसोवपाचें डिसिजन घेतला. पूण फाल्यां मिटर लायले जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा? कोणाक पळय जेन्ना डेफिनेशनान येयना डेफिनेशनान येयना तेन्ना प्रश्नच येयना. तूं कितें सांगता तें सजमलो. हय ते कितें म्हणटा मिटर लायलो जाल्यार ट्रान्सपरन्सी येतली. पळय ट्रान्सपरन्सी येवपाक खूब आनीक वांटो आहा. मागीर तुजें हितून ऑप्शन कितें आहा दुसरें? दिला सरकाराक दिला म्हणून सांगलें न्हू नोटिसेन विचार करून सरकाराक म्हणून 7 दिसां भितर कितें ऑप्शन दिला तुमी? ऑप्शन दिला खूब ऑप्शन दिल्या. यू कांट टेल कितें तुज्यान सांगूंक जायना. आतां एप टॅक्सी जर सरकार हाडटा जाल्यार कितलेशेच मिटराचे एप येयल्या मरे. एप लागू कर. जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कॅशलेस वयता तेन्ना मोदी कितें म्हणटा की प्रत्येका कडेन आयज मोबायल आहा बरोबर म्हणून आमी कॅशलेस वयता. मागीर प्रत्येक टॅक्सीवाल्या कडेन आमी कॅशलेस जर वचून पयशे भरता आमचे कडेन मोबायल आहा न्हू आमी मोबायल यूज करता. एप दी. महाराष्ट्रान पळय वचून ओला उबेर एपाचेर डॅशबोर्डाक मोबायल लायता आनी त्या हेचेर चलयता. तूं कित्याक आयकना आमचे बॉक्सूच कित्याक जाय? बॉक्सा फाटल्यान कितें आहा? जसो त्या सोल्युशन किटाचेर फोटो घातलेलो तो हेका घालपाचो आहा आपलो मिटराचेर. अरे मिटर बी कोणी घेतला आहा रे फोटो बी पळोवंक ना हांवें अजून. घालपाची इच्छा आसतली आपलो फोटो मिटराक बसोवपाची म्हणून बी घालता आसतलो. टॅक्सीवाले एपाक अपोज करता मरे तूं एप घालचें म्हणटा ते खंयचो? एप घालपाक. पळय आयकून घे हांवें तुका कितें सांगलें तो एप आहा पळय तो टॅक्सी एप तितून आनीक 17 भानगडी आहा. तितून नोटीस इश्यू केली मरे जेन्ना लोक आयुक्ताक दिसता की हितून कितें तरी भानगडी जाल्या म्हणून नोटीस इश्यू केली इन्क्वायरीची बरोबर. हांव तुका कितें सांगता हो हांगासर एप खंयचो सांगता की महाराष्ट्रान दिल्लीक सगळे कडेन ओला उबेर आयज मिटर घालिना. ऑल इंडिया ट्युरिस्ट टॅक्सीक आख्खे इंडियेक खंयच मिटर ना. हांगासर फक्त कितें आहा जो कोण जर बील मागता जाल्यार एप आहा तेंचे कडेन त्या एपाचेर ते बील काडटा म्हणजे मिटर भाशेन तो फंक्शनींग करता. आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन सगळे आमचे कडेन आहा एप. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दाखोवपाक तयार आहा. बॉक्सूच कित्याक जाय गाडयेक? बॉक्साची गरज ना. थंय एप घालुया. एप घालपाक टॅक्सीवाले हय हय
या मरे ॲप घालपाक तुमचो विरोध ना ॲपाक विरोध ना 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 डिजिटल हे जावन न्ही न्हू मिटर कित्याक जावं एप मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी येयला न्हू मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी फॉलो करी लोकांक दिवपाक पण ते आता इतलेच विरोध करताले ते कित्याक तर ॲप टॅक्सी येयला कितें तें टॅक्सी कार तो विषय सेपरेट रे तो एप टॅक्सी रे ते एपा अंडर टॅक्सी सर्वीस हे जाल्या सांगलें न्ही तुका हो एप केल्लो ह्या एपान टोटल मिटर फंक्शनींग जातलो आतां गो मिटर गाडयेन बॉक्स फंक्शनींग जाता तसो एपान महाराष्ट्रान चालू आहा दिल्लीक चालू आहा आनी वॉट्सॅपाचेर बिल जनरेट जाता पेमेंट गुगल पे हय ॲप कसले असते सगळे ॲप खंयचो ॲप घालता कितें कितें आपण कॉपी ते सांग ना शॉर्ट ॲप सांगता त्यांचे मोठे ते होते एक मीटर ते सगळे तसंच